4. सगल्यांक देव बरो दिसच्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले निकलाव फाल्कां देवान सर्गीचें राजपाव करूंक मागुया. तशेंच मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समरपता एनेलिया गॉमिस आनी ग्रॅनविल मोंतेरो. देवान तांचे भरपूर आशिर्वाद घालूं बरी भलायकी तांकां फाव करूंक सगल्या वायटा विघ्नांतलीं राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया. तशेंच सांतिसिमो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता ऑगस्टीन फेर्नांदीस, विनय, नोएला फेर्नांदीस, एना मेंडीस, कार्लोस, लुसेंडा डिकोस्टा, स्टीफन डिसुजा, आंतोनियो टॉरिस, रेमी कोएलो आनी इनोसेन्सिया फेर्नांदीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं तांच्या कुटुंबांत मोग, शांती, कुशलकाय, बरेपण फाव जावंक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. म्हजे बहीण मानो जेजू म्हणटा जे कोण कोस काडटात ओज्याच्या बाराकास चेपल्यान ते म्हजे सोशियात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत जोर आमी नोदर मारली जाल्यार वेगवेगळो तरेचो वावर आमी कोत्ता आनी वी गेट टायर्ड. तशेंच आनी दुसरे प्रस्न आसात. सो जेजू सोशी येवं समाधान जावंक ताचे कडल्यान शिकूं त्याच बापाची कृपान बळ म्हजण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या मोगाचें समाधान कोत्तलें पेकोवणी हाडटलें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत बिदार देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भाग्य सुद्दां सांकवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच राहून तुमचे कासकी ते सांग तेव्हा मुखार दवरात. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, वाट चुकतोल्या तुज्या स्वताचो उज वाटून दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थ्यांचेर आड वेता तें पयस करूं आनी हो भावा टीर कोत्ता तें धरूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्यापणान जियेतें राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जिलकुतांतल्यान सर्वेस्पराचो ताळो आयकून मोइजेसान देवाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां धुवांक अशें वचून सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचें शीन धाडलां, पूण ताचें नांव कितें गाय म्हूण ती म्हजे कडेन विचारीत जाल्यार हांव ताका कितें म्हूण सांगूं? आनी देवान मोइजेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनिकूय ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां धुवांक तुवें अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचें शीन धाडलां. आनी देवान मोइजेसाक आनिकूय सांगलें, तुवें इस्रायलाच्या पुतां धुवांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव, हाणें म्हाका तुमचें शीन धाडलां. सदां सर्वदा हें म्हजें नांव. ह्याच नांवान पिडकेच्यो पिडका म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांक एकठांय कर आनी ताका सांग, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टी पडला आनी ताणें म्हाका सांगलां, हांवें तुमकां भेट केली आनी इजिप्तकारां तुमकां कोश्टायता तें हांवें पळयलें आनी तुमकां इजिप्ताच्या दुमानांतल्यान भायर काडूंक हांवें येवजिलां आनी कानानकाराच्या, हितिकाच्या, आमोरिताच्या, पेरिजिताच्या, हिविताच्या आनी जेबुसिताच्या देसांत मोव आनी दूद व्हांवता त्या देसांत तुमकां व्हरूंक हांवें थारायलां. ती तुजो ताळो आयकतलीं आनी तूं इस्रायलाच्या जाणट्यांक घेवन इजिप्ताच्या राजाशी वेतलोय आनी ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पोर एब्रामाचो देव आमकां पुरगूट जाला. 3 दिसांची वाट चलून ओरोन्यांत सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक येवन भेटूंक आमकां रोज्या दी. पूण हांव जाणां, इजिप्ताचो राजा एक बोलिश्ट बावल्या ताका बोळ केल्या बगोर तुमकां वचूंक दिवचो ना. पूण हांव म्हजो हात उबारतलों आनी ताच्या दोळ्या मुखार सगळे तरेचीं अजापां करून इजिप्ताक दुखयतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्परा वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरजां मदें ताची कोतुबां गाजोयात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विजमिताचो ताचे तोंडांतल्यान निवाड्याचो उगडास दवरात. जबाब, सर्वेस्परा सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिळकांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा.
ताणें अब्रामा कोडे कबलात केली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली, तीच ती. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. आपली पोरजा ताणें खूब वाडयली. ताका जुलूम कोत्तोल्या परस बोलीश ताका केली. इजिप्तकाराची काळजां दारून करून ताणें आपल्या पोरचेचो द्वेस दोरीसो केलो आनी आपल्या सेवकाचेर आडकां नाटकां मांडीशी केली. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. तेन्ना आपल्या चाकराक मोइजेसान धाडलो आनी आपलें विंचून काडलोल्या आरोनाक थंय ताणें ताची ओचोऱ्यां करून दाखयलीं. काम देसान ताची विजवितां पडजो लायलीं. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. कोश्टोतल्यानो तुमी बार, वाटोयल्यानो तुमी म्हजेशी येयात. सगळीं हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. Alleluia, 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 alleluia. Sorbespo तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. Madia Bormoni, Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसून म्हणलें, सगळीं तुमी कोस कोत्तात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात की म्हजे सोशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनीक हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वागावी तुका क्रिस्ता. म्हजे बहीण म्हणू जेसू म्हणटा, सगळीं तुमी कोस कोत्तात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात की म्हजे सोशी येयात. म्हजे बहीण म्हणू, दर दिसाक सबात तरेचे कोस, सबात तरेचो वावर आमचो जाता आनीक ह्या वावराचो भार आमचेर आसता. तोखता आमी, हुस्को जाता आमी. तशेंच ह्या दुसरे तरेचो भार आसा, मेनी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, आनी तोवूय भार आसा. आनी जेजू कितें म्हणटा, सगलो तुमचो भार घेवन, सगळे तुमचे कोस घेवन, सगल्यो तुमच्यो तोकलेले मन आनी काळीज घेवन म्हजे सोशी येयात. जेजू सोशी वेतोच कितें घडटा? 4 वस्तू घडटात आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत त्यो आमकां मेवतात. पयली वस्त म्हजे भयण मानू, जेन्ना हांव जेजू सोशी म्हजे कोश्ट, म्हजो भार घेवं येता, तेन्ना जें म्हजें उत्सांबळ जाल्लें काळीज आनी मन शांत जाता. उत्सांबळ जाल्लें काळीज आनी मन शांत जाता. जी म्हजी जो वावर करून तोकलोली कूड, तोकलोलें मन आसा, ताका विसव मेवता आनीक समाधान जाता. दुसरे सुवातेर दुसरी वच घडटा ती म्हणल्यार जेन्ना हांव जेजू सोशी येता, जेजू म्हणटा, म्हजें जो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. जेजू आमकां शिकयता कशे तरेन आमी विसव घेवंक जाय, कशे तरेन आमच्या जिवितांत जी कसलीय परिस्थिती येता, त्या परिस्थितीक आमी फुडो करूंक जाय.
कसलोय जो प्रश्न आयलो तो प्रश्न कशे तरेन आमी सुटावो करूंक जाय हे सगळें आमकां जेजू शिकयता. जेजू आमकां मार्गदर्शन दिता. तिसरी वस्त म्हजी भयण म्हणून घडटा ती म्हणल्यार आमी जेन्ना जेजू सोशी येता तेन्ना जेजू म्हणटा म्हजें जेजू तुमचेर घ्या. जेजू आपलो सांगात आमकां दिता. जेजू आमकां बोळान बोत्ता. जेजू आपली कृपा आमकां फाव कोत्ता. बोलवंत आनी शक्तिवंत आमकां कोत्ता. आनी हे भाशेन आमच्या जिवितांत कसले ते प्रश्न जावं कसलीय डिफिकल्टी जावं ताका फुडो करूंक जेजू आमच्या बराबर वाट चलता. आमकां तो सांगात कोत्ता. आनी चवथी वस्त म्हजी भयण मानू जेजू म्हणटा हांव शांत आनी ल्हानवे काळजाचो. जेन्ना आमी जेजू सोशी येता वेळ सारता तेन्ना जेजू आमचें काळीज शांत कोत्ता आनी आमचें काळीज ल्हानवीक कोत्ता. शांती आमच्या जिवितांत हाडटा आनीक ल्हानविकायेचें जिवीत आमकां जिवंक तो शिकयता. जायते बाबा भयणां केद भाशेन जावं सकाळच्या वेळार वा सांजेच्या वेळार मागण्याच्या कुडांत जावं वा आपलो खासगी वेळ काडून जेजूक सांगतात हो वेळ सारतात. आनी म्हजी भयण मानू तांच्याय जिवितांतलो आनी तुमच्याय जिवितांतलो अनुभव होच जातलो. सो देखून दर दिसाक आमी चुकय नासतना थोडोसो वेळ जेजू सांगाताक सारूंक गरजेचें. त्या जितलो वेळ आमी जेजू सांगाताक सारतले तितली शांती खुशालकाय बरेपण पेकोवणी बळ आमकां फावो जातली. दुसरी वस्त म्हजी भयण मानाच्या पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव मोइजेसाक पाठयता इस्रायल परजे सोशें. ती दुखवलोलीं कश्टवतालीं पिडापिट सोंसतालीं. तांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक समाधान हाडूंक तांकां सुटका फाव करूंक. आनी हेच कितें म्हजी भयण मानू आमच्याय जिवितांत घडोवंक गरजेचें. जेन्ना जेजू सांगाताक आमी वेळ सारता आनी जेजूचो हो अनुभव आमकां मेवता आमचें मन शांत जाता आमच्या जिवितांत समाधान जाता. तेच भाशेन म्हजी भयण मानू आमी जेन्ना दुसऱ्याक भेट्टा तेन्ना दुसऱ्यांचें जिवीत उचांबळ जाल्लें आसा वा दुसऱ्यांच्या जिवितांत जी कोण गरजेक सांपडलें आसा आमी तांकां आदार जावंक गरजेचें. तांच्या जिवितांत हो बरवसो हाडूंक गरजेचें. तांच्या जिवितांत हें बरेपण हाडूंक गरजेचें. हे भाशेन देवाच्या बरेपणाची बरवशाची हातयारां आमी जावंक वावरूंक गरजेचें. तर म्हजी भयण मानू आमचो जण एकल्याचो अनुभव आमी दुसऱ्यांक सांगुया. मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता. जें बरेपण तुका फावो जाता तें दुसऱ्याक सांग. जेन्ना तूं मागण्याच्या कुडांत वेळ सारताय जी शांती जी खुशालकाय जी पेकोवणी तुका मेवता दुसऱ्यांक सांग. आनी हे भाशेन दुसऱ्यांच्या जिवितांत हें बरेपण हाडूंक आनी दुसऱ्यांक जेजूचो मोग जेजू सोशी लागीं हाडूंक आनी हे मिसाच्या बलिदानाचो मोग दुसऱ्यांकूय दिवंक वावरूंक तेच बापाची कृपान बळ बसोन एकल्यार मागुया. बेठोन आमी गायन गावुया सी 40 वेदीचे उंड्या 6 पान 40 सी 43 पेज 46. Servisperasesek bastante Людям дела мучиш бавра, що там मोच्या बाबा भयणांनो म्हजें तुमचें बलिदान सत पदवेदार देव बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुका उलो मात्तले तुज्या पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिसकात आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलूंक आमच्या आत्म्याचें पसंत करूंक दी.
ह्या मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीन 아멘. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया होय वर्ष आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतबेदार सासनाचे देवा सोर कांय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरपता जिव्या भावत्तान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक पात्र एकता देखो आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 Olbarazo sorbis potu, Zorgani somsarvola, Tuja poimova, Unsorgi duka soiso, Sorves fora giravi, Piedata caso, Usorgi, Luca soiso. बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक खोऱ्याचें रगत पातकांचे बॉक्सर मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावट्टाचो गोट परगटुया सोम्या जेजू आमी मोडो खाता आनी एकावसी ते पियेता तितले फावटी तूं वैभवा येसो आमी तुजें मरण परगटा बाबा जेवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगड्यास करता आनी जिविताचो उंडाण सर्वांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुड्या रगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नमुतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर लिओ आमचे भाग्यवंत बापा फिलिपनेरी आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापा सगल्या याज्ञिक वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदमेन ती आमच्या गोचयांची आमच्या बाबा भयणांची इश्मित्रांची काकलूत कर तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाची माय सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो धर्म दोता भाग्योचो सेवाज आनी सोर कांय तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगताक तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद बेदार बापा सोरबोंदून आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना Amen.
जेजू म्हणटा जे कोण कोस काडटात ओज्याच्या बाराकांत आसात ती सगळीं कोणा सोशेयात म्हजे सोशेयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तर म्हजी भयण मानू वेळ काडुया, मागण्यांत वेळ सारुया, वेळ जेजू सांगाताक सारुया. आनी जितलो वेळ आमी सारतल्या तितलो जेजूचो सांगात आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक पावतल्या. जेजू लागच्यान आमी शिकतल्या. आमचें काळीज आनी मन आमी ल्हानवीक आनी कालतें करूंक पावतल्या. आनीक हेंच देवाचें बरेंपण आमी दुसऱ्यांकूय वांटूंक पावतल्या. तो रीच करपाक हेंच बळ जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां सणेकल्याक मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांचो आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां ताळणे पड दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत समस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें रेखता. तर आमकां तुज्या उदकाकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय खंयच्या पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी आनी तूं सकाळ एकवटान सांबाळ. जी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेची शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. देव जाता मनशाचें काळ जेजूक आमच्या काळजान शेवतलें गायन गावया. D7 पान 50 D7 पेज 50. Deus zaata munchache kaal Gloria Rupa Kane Vade Ukelia Dio Vile Varelia Tato Maimu Bitmena Shilo 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 Tato Maimu Bitmena Shilo.
प्रार्थूया. स्वर्गीचे बाप्पा, जीवच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन पोतून वांटो घेऊन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक वाडू मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हजे बहीण मानू, आयज सगल्या यादनिकांक जमात आसा वळगुआ. हांव थंयसर वेतलो जमातीक दनपारां सोंपतली. सांजेच्या वेळार आसतलो. कोणाक कसली गरज आसा जाल्यार फोन करचो. तशेंच ऑन सॅटर्डे 19 पडटा एट 7 to 8 PM तरणाट्यांक एडोरेशन आसतलें. के भाशेन सगल्या तरणाट्यांनी एडोरेशनांत वांटो घेवचो. आमी तांचे पासत के भाशेन मागतले. सर्विसपूर तुमची सोबी आसूं. तुमची सगळ्या सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. बापा तुका आर्गां दिता. E3 577 E3 पेज 77. Suno Ulavaso Ici suavi quaragati Doria Sonia paso Doria tule matrigati Apa tu cargadita Lucia